आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की आमकां गोंयान एक पारदर्शक सगळ्यांचो विकास करपी अशा पद्धतीचे सरकार भारतीय जनता पार्टी चलोवपाक सोदता आनी जेन्ना हे अशा पद्धतीच्यो गजाली लक्षात आयले तेन्नाच आनी तेज्या पयलीं सुद्दां सरकारान हो विचार सुरू केल्लो की जर अशा पद्धतीच्या ह्या रिक्रुटमेंटाच्या संबंधान जर अशा पद्धतीची कोण कोणाक फुटोवपाचो यत्न करता कोण हे अडचणी तयार करता अशी जर आसत जाल्यार तेजे खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारकी गजाल कित्याक आसची न्ही आनी म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची तातूंतल्यानूच खरें म्हणजे आयडिया आयली आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री जो आसा त्याने इनिशिएटीव घेतलो आनी तातूंतल्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा तें अपॉयंट जाल्लें आसा एक पारदर्शक व्यवस्था रिक्रुटमेंटाच्या संदर्भात ही गोंयान आसची अशा पद्धतीचो हो यत्न आसा आनी म्हणून ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान आज पर्यंत एक रिक्रुटमेंट जाल्ली आसा आनी तेजे उपरांत फुडल्यो मुखावयल्यो ज्यो आसात रिक्रुटमेंट्स जातल्यो पूण हे सगळें करता आसतना आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून सगळ्या कडेन उलो मारपाक सोदता की हातूंत कोणाचो सोयरो कोणाचो कोण रिलेशन कोणाचो कोण आसत जाल्यार तो हातूंतल्यान सुटचो ना हे आमी स्पश्ट करपाक सोदता आनी ही आमी आमचे म्हणणे पार्टी म्हणून सुद्दां सरकारा मुखार मुख्यमंत्र्यानूय तें मानून घेतलां आनी तेजे संबंधांतली जी कारवाय जी आसा ती पूर्णपणे चालू आसा आनी आमकां विश्वास आसा की जे गोंयचे तरणाटे जेंकां जे खरें म्हणजे डिजर्विंग आसात जे मेरिटाचेर मुखार वचपाक सोदता अशा सगळ्या भुरग्यांक खरें म्हणजे त्यांच्या त्या मेरिटाचेर त्यांच्या त्या कामाच्या परफॉर्मन्साच्या आदाराचेर तांकां मुखार वचपाची संदी मेळपाक जाय आनी ती जर मेळटली जाल्यार अशा पद्धतीचे जे एलिमेंट्स आसात की जेंकां लागून एडमिनिस्ट्रेशनाक दाग लागपाचो धोको आसा जी एकूण सिस्टमीची एक सँक्टिटी आसा तेका दाग लागपाचो जो धोको आसा हो धोको पयस करून तातूंतल्यान एक बरे पद्धतीचे एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा खातीर सरकार हे बांदिल्लो आसा आयज आनी एक गजाल आमी स्पश्ट करपाक सोदता की फाटल्या कांय दिसा पासून जेन्ना अशा पद्धतीचे विशय येतात तेन्ना खुबशे जाण म्हणटात की भारतीय जनता पार्टीच्या जो संबंध आसा किंवा आनी कितें आसा पूण आमी एक उलो मारपाक सोदता ज्यांनी कोणी अशा पद्धतीच्या हातून जर कोणाक लक्षात येता की आमी कोण इन्वॉल्ड आसत कोणी जर अशा पद्धतीचे लक्षात आयला आसत कोणी जर अशा पद्धतीची कितें हे तयार केल्ली आसत व्यवस्था जाल्यार त्याच्या विरुद्ध त्यांनी पोलिसां कडेन कंप्लेंट करची सरकार आसत पोलीस यंत्रणा आसत अजिबात हयगय करनासतना त्यांच्या विरुद्ध जी आसा ती कारवाय करतलो जी एक्शन कायद्या प्रमाण आसा ती घेतलो आनी ती करता आसतना गोंयच्या लोकांक गोंयच्या तरणाट्यांक खरें म्हणजे बऱ्या पद्धतीचे एक वातावरण त्यांच्या खातीर नोकरेच्या संदर्भात आसत मुखावयल्या त्यांच्या विकासाच्या दृश्टींतल्यान आसत हें सरकार दिवपाक सोदता आनी म्हणून म्हाका दिसता की त्यातून आमी सरकार जे आसा ते पूर्णपणे सरकार जे मानलेलं आसा भारतीय जनता पार्टी तर निश्चितपणान ह्या सगळ्या कारवाई जी सरकार करता तेज्या फाटल्यान सरकारा वांगडा आसा आनी सरकारा कडेन आमी मागणी करता ही कारवाय पूर्ण लॉजिकल कंक्लुजना पर्यंत म्हणजे हातूंत पूर्ण लॉजिकल कंक्लुजना पर्यंत ही कारवाय व्हरची हातूंत कांय दीस लागल्यार जाता पूण ती जावची आनी एक गोंयच्या भुरग्यांक आनी गोंयच्या नागरिकांक जे एक अनप्रेसिडेंटेड अशा पद्धतीची ही गजाल घडल्या ती हांगासरल्यान ना जातली आनी हेजे मुखार परत जावची ना अशा पद्धतीची कारवाय आनी शिक्षा ही तांकां जावची हें आमी म्हाका दिसता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां विजिलन्स डेचो जेन्ना प्रोग्राम आशिल्लो तेन्नाय ताणें सांगलां की अशा पद्धतीची नांवां इन्व्हेस्टिगेशनाच्या टायमार जी कितें येतली तेन्ना सरकार न्ही म्हाका दिसता की आपण त्यांचे खूप पद्धतीचे त्यांचे जे उलोवपाचे पद्धती आसात म्हाका दिसता तेजे परस सुद्दां जी प्रत्यक्षान म्हायती सरकारा कडेन आयली तेजे उपरांत ताबडतोब सरकारान हेच्या संबंधान कारवाय केल्ली आसा तुमचे कोण ना एज अ पार्टी लिडर
बिकॉज थोडे जाण अशें तशें एलिगेशन आणि एलिगेशन्स करता आणि एलिगेशन्स करता आसतना एलिगेशन्स करू पूण त्याच बरोबर जर कोणी हातून जर मेळटा आसत जाल्यार निश्चितपणान त्याच्या विरुद्ध कारवाय जातली. श्रुती प्रभाकर म्हणटा तेंचे लिंक्स बीजेपी कडेन आहा म्हणून अशें म्हणटा. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले. गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कुणी तरी श्रुतीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. जाल्यार मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. सो ती संबंधीत आसा पार्टी कडेन. हां पार्टी कडेन संबंधीत आसा. हांवें तेंच सांगलें पयलीं आशिल्ली, आतां ना. How many party members are found involved in this job scam? कोण ना? Who is Mr. Parag Raikar? हां Who is Mr. Parag Raikar? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका. आमचे पार्टीचे ना लेट मी कंप्लीट. आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट. या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून हांवें सांगलें न्ही 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात. जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टी त्याने केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसात त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना. कारवाय निश्चितपणान जातली. सो तुम्ही म्हणता की मुख्यमंत्र्यांनी तेचेर एक्शन सुरू केले पूण राज्यात फाटली 12 वर्सां तुमचे सरकार आसा. राज्यात सीआयडी म्हूण आसता, बाकीचे इंटेलिजन्स आसता, ते तुमचे फेल गेले सरकाराचे अशें दिसना तुमकां? इतलो प्रश्न चल्ला मार्केटार. प्रश्न असो आसा कळना सरकाराक जाल्यार प्रश्न असो आसा सीआयडी आणि आयबीची कामां कितें आसा हेजे परस सुद्धा अशा पद्दतीच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो लक्षांत आयल्या उपरांत सरकार जेन्ना एक्शन घेता ती म्हत्वाची आसा. म्हणजे ती फेल जाली तुमची यंत्रणा फेल नी यंत्रणा फेल जाली काय बरोबर आसा हें पक्षाचें काम ना, ते सरकार पळयता. सर पण हाऊ बट सिरियसली तुम्ही सरकाराक डिफेंड करता न्ही हांगा पक्षातर्फे. पक्षानं जी आता एक्शन घेतलं त्याच्या संदर्भात सर उलयता. हाऊ सिरियसली लूक बिकॉज एक लायक हें पळयत जाल्यार इट इज मोर देन अ कोटीनी वयता. हाऊ सिरियसली इट इज बिकॉज भुरग्यांचे फ्युचर हो आनी इतले समज तूं पयशे एकलो एकठांय करता जॉबा दिता म्हणून तर भुरग्यांनी मागीर गोंयकारांक कितें चिंता? म्हाका एक दिसता की तुवें प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता जे हांवें सुरवातीकूच सांगलें की जी एक सायकी आसा आमची की सरकारी नोकरी म्हणजे एक सेक्युअर सेफ जॉब आणि तातूंतल्यान फुडल्या मुखावेलें आपलें एक सेक्युअर करियर. आणि हाचो विचार ह्या संबंधान खरें म्हणजे सगळ्यांनीच मिळून करपाक जाय. आणि वो करता आसतना तातूंत सोशल एक्टिविस्ट आयले, एनजीओज आयले, त्याच बरोबर पेरंट्स आयले, सगळ्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की ह्यांनी तातूंत त्या संदर्भातलो विचार करपाक जाय. कारण नोकरी मेळटा, सरकारी नोकरी मेळटा म्हणून आपले पयशे दिले म्हणून अशा पद्दतीच्या गजाली घडप हें बरोबर न्ही. सर त्याच्या पयलीं तुम्ही म्हणटा पण तेंचे लिंक्स सरळ सीएमान ताची कोण अक्यूज जाली ती सीएमाक मेळपाक गेली म्हणजे इतले लोकांक भंय ना डायरेक्ट सीएमा पर्यंत पावता. न्ही म्हाका दिसता की तुमी म्हणटा की गोंयचो सीएम जावपाक खूब एक्सेसिबल आसा, सहज तो पीपल फ्रेंडली आसा, लोकांक सहजपणान मेळटा, मेळून कोणा वांगडा आतां सुद्दां म्हज्या वांगडा जर कोण हांगा उबो रावलो आनी ताणें जर फोटो काडलो आनी फाल्यां जर ताची गजाल कितें तरी मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हणटालो तो सावयकराचो म्हणून, तशें जायना. ही सगळी प्रकरणां 2019 उपरांतूच कित्याक जाली? पयलीं कितें जावना अशें दिसता तुमकां? न्ही म्हाका दिसता की अरेस्ट केल्या ते खंयच्या विल्सना पर्यंत लिंक ना. तें हांव कशें सांगतलो. रिपोर्ट आयलो की तुका कळटलें मरे, पुलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. 18 have been arrested so far. Yeah, right. How many are your party members in that? वेर In this 18? नोबडी. पराग रायकर आशिल्लो. हांवें सांगलें न्ही रे पयलीं आशिल्ले का म्हणटात? आता पयलीं जे कोण आशिल्ले आनी जर लक्षांत आयिल्ले आसत ते आमचे कोण ना आनी जर असले आसत मेळ्ळे आसत जाल्यार तुमी दियात तांकां काडून उडयता. How can you de-link from them, no? हू After arrest? Then I'll tell you one thing. You have to dealing with them. Once somebody is one second, let me answer. If you are so enthusiastic to listen to me, then you have to have patience. की आमचो जर कोणी एखाद्या सोशल क्लबाचो आसत, खंयच्या कमिटीचो मेंबर आसत जाल्यार आमी कितें करतात, ताणें केल्ली वायट गजाल जर आसत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी डिलिंग करता काय तसोच दवरतात सांबाळून ताका काडून उडयतात मरे. आनी ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी डेफिनेटली जर कोणी अशी गजाल करता आसत जाल्यार तेजे कडल्यान ताका हांगासरल्यान डिसोसिएट करतले आनी करपाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीची आसा. अशें म्हणटात की उजो आसल्याचे कडेन धुंवर येना. तुम्ही आतां जें घडलां तें कोणाचोच लिंक ना म्हणटात. न्ही पळय, जे कितें लिंक्स इस्टाब्लीश आतां पर्यंत जाल्ले आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, ज्यो कितें गजाली स्पश्ट जातल्यो त्यो सगळ्यांक कळटल्यो.
श्रीधर सतरकर म्हणटा तेंची आत्महत्या केली, पयली आत्महत्या तो पयली बीजेपी कडेन लिंक बी आशिल्लो कोणाचो PA बी असो बी आशिल्लो नकळो रे बाबा, तुजे कडेन आसत जाल्यार ती म्हायती म्हाका. इन प्रेझेंट सिनारिओ हे लोकांक खबर आसा. ना ना म्हाका तुका खबर आसत जाल्यार म्हजे कडेन म्हायती, म्हाका तरी खबर ना. इन प्रेझेंट सिनारिओ एज अ बीजेपी लीडर फुडें समज ती थोडी सांपडले बिकॉज एक नाव येतात आणि ही इज कनेक्टेड विथ बीजेपी हाऊ फास्ट बीजेपी वूड बी ऑन दॅट. आर यू कॅन सी मीन आय टेल यू वन थिंग, जर कोणी अशें लक्षांत आयल्या उपरांत आमी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना तुमी बीजेपीन बरें काम केलें म्हणपाक जाय. आणि तुम्ही हे मेंबरांक सापडल्या पण ताका काढून उडयल्या असंच तर तुमचं कोण MLA मिनिस्टर मेळून गेलं त्याला तुम्ही पोस्टाने काढता. तेन्ना तुका परत एकदा प्रेस घेता तेन्ना. बट फरार रायतरा सारको तुमचो म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट बी आशिल्लो, सो आतां तुमी हे सगळे आतां भारतीय जनता पार्टीची एक्शन घेता ती पब्लिका मुखार आसता आनी ती लोकांच्या मुखार आमी दवरता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आमी प्रत्येक फावटी जी एक्शन आमकां घेवची पडटली ती आमी घेत वतले आनी तुमकां थँक्यू.